नमस्कार. आयचे आमगेलो विशय आसा कोंकणी भाशेची वैविध्य. कोंकणी भाषा ही आमगे सुंदर सुमधुर भाषा आणि भाषा ही एक संस्कृती उरता. ती उलयतना सुमार इतले विविधता येता, खुशालशी येता, गंमत जाता. ते आज गंमत करया म्हणून आम्ही हांगा आयल्याची. तर हांव वनिता नायक, उत्तर कन्नडा कुमठासाना आणि मेगे वर्षी आसा मरोळी सबिता कामत मंगळूरांदकून. तर आम्ही दोघं लोक साऊथ कॅनरा, नॉर्थ कॅनरा भाषा किंवा आनी खंयचे विंगड शब्द कोंकणीचे आम्ही आयकून कसो आमकां अनुभव आयलो की कसं दिसलें हे बद्दल आज उलयताचे. तर जशी जशी मैल चड जाताची तशी हे कोंकणी भाशेंतू शब्दांतू फरक जाता. आतां पळय सबिता का, हांव उलयल कोंकणी तुका कळटा, तूं उलयल कोंकणी म्हाका कळटा, जाल्यार तुमगेल्यान तूं आनी आमगेल्यान तूं मस्तीतल्या शब्दाक फरक आसा. तो आयकून आयकून गुत जावं. तशें काय न्हू. आतां पळय सांगचें, आमी कमी म्हणटाची, आम्ही उणे उणशे, हय आमी जास्त म्हळ्यार आम्ही चड आनीक कचकी शब्द आसा तुमगेलो. तुमी चड म्हणचे चड. हां, ते चड आमी बी म्हणटाची. अशी ना जाल्यार आनी कितली शब्द अशी विंगड विंगड आयकल उरताची. पूण आमी चंद म्हणचे. आम्ही चंदच बरं काय गोमटेची म्हणतात, चांग म्हणतात. तशें आमी गोव म्हणचे. आम्ही बामण अशें कितले की विचान सांगता हां म्हणटा आमी. सांगता सांगता तशी कितले की नंतर एक बाटलीचे धांकणे म्हणटाची. आम्ही तुझे मुच्चड. हां, मुच्चड अशें म्हणचे. कितले की विविधता दिसून येता भाशेन. आणि ते उलयत उलयत कालिंगण म्हणटा आमी. ते कालिंगणाक बी तुमगेल्यान कसकी दुसरो शब्द आसा, ते कळना चेडू अंकल. आतां कडेर कालाक वॉटरमेलन बच्चंग म्हणजे काळिंगण म्हण आमकां कळना. तुमी बच्चंग तुमकां कळना. आता वॉटरमेलन वय तेच खातीर आजी आमी एक थोडे शब्द अशी डिस्कस केल्या री कळटा कितले मागीर तर नंतर अशी कडेर सांगता हां म्हणच्याक मागीर सांगता. हां असले इतलो शब्दाचे वैविध्य आसा. आणि शब्द आसा पळय कोंकणी, उलयत उलयत नवे शब्द सुद्धा तयार जाताची. ताचें एक उदाहरण सांगता. आमगे घर एकले म्हायगडी आयिल्ली. ती आयिल्ली तेन्ना पयले कालाक घोवाल नांव मावाल नांव घेवचें नाशिल्लें. ती पळय म्हाका असो म्हळ्यार गो तो धाकलो तो फाड गो म्हळ्यार. हा मनशाक धाकलो म्हायगडो म्हणे आयकल्या. त्यात नंतर आयदनाक सांग होडो म्हणटा शिवाय धाकलो म्हणा हे खंयचे शब्द धाकलो तोपू म्हण हांव तिका विचारलें. तेन्ना तिणें सांगलें अगो समो म्हळ्यार मागीर मावाल नांव जाता तें म्हणो मागीर सांतोपू सांतपू मावा नांव तेणें तशी. आनी तीन एक धाकलो तोप म्हणिल्लें घरांत तूं सर्व जाणां ताचीच जालें एक शब्द तयार जालो तो धाकलो. तशी अनेक विविध दिसून म्हणटना म्हाका उडगास येता गो. तू त्यात म्हणटना एक उडगास येवचे म्हणजे आमगे ते एक हें जाता आशिल्लें बुरबिणी कापड, पुरे बुरबिणी कापड घर कडेन जेवचें आनी घरान तूं पुरे खाण पुरे करचें पळय. पुरे खाण वाण जाल्लें तेन्ना मां येयलीची वय गो हांगेन कटार कैस म्हण म्हणालीची. अयो या कसं बा हांगेन कटार तुय गो तो डब्बो दिसना काल केलेलं हांगेन कटार म्हण. कडे नारायण कटार म्हण एक स्वीट करता. नारायण कटार म्हणचे ताका. ते नारायण कटार म्हण तांगे बामणान नांव मागीर बावाल नांव नारायण म्हण. म्हणे रे हांव सांगचे कसं म्हणे वनिता फुडें जेन्ना ते भयभक्ती मायगड्यान नांव काडलें रे तांगे आयुश्य देंवता उणी जाता म्हणून केप्पीशें तशें जावन कडेन तूं म्हणलें म्हणके पुरे नारायण कटाराका हांगेल कटारा म्हणचे अशें न्हय. तशी शब्द. आनी आमगे कोंकणी भाशेचे अनेक म्हळ्यार आमी मस्तीतलो उलोवपाक पशु पक्षी धान्य हाची नांव घालून उलोवचें चड.
आता घोड असो उडत पळय गो म्हणजे वय वय पाया म्हणान तो उई ना वय तिथे हळू चमकत म्हण अशी उदाहरण ते विचारले एक जाग्यार बसनाची अनेक लायलो अनेक लोटलो मागीर बेब्या तुला बारसो म्हळ्यार तशी आणि मस्त अशी खातावल्या म्हशीशी चरत बसल्या पळय म्हणटाची अशी एक कंजूसपण करतले का तो भारी चिक्कू गो आम्ही तो फिनारे म्हणचे कळवे कंजूसपणाक फिनारे म्हण आणि मस्त नीद काढले रड्डसो नीद काढतो मुगो वय वय अशी प्रत्येकाक एक प्राण्याले पशुले नाव घेऊन आणि विश्लेषण सांग कसं वय 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 यारी कळत त्या भुसना गपसो नागराज म्हणून नाव असल्या रे भुसना गपसो करत पळे म्हणे त्या नागान भूळ करचे ना तशी तशी ते तिथलं सांगलं रे पुरे येता गेलाय कळता कळल्यावर गोड कळत अशी भाषेची आमगेल संदाई वय त्यानंतर एक कसले एक आणि सांगचे आसा त्याने विशेषण लावून सांगचे ताका मात्या कॅस ना म्हणचे माते बुळगो बुळबुळी मत्ते त्यानंतर हात खरखरी पत्तल झिरझिरल्या वय 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 वात पळय रखरखी पडल्या वय वय अशी गुतुरतो आस्त बा घडघडी हुमयली म्हणता पळे हुनू 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 पळ चर्चिरी बाजून दित पडलं तुका म्हणून आता पळे रपरपी मारता नाही एक मारचे ताका रपरपी मारचे म्हणून तांतल्यानं कळता जे उंचाणी कशी ते हें जाता म्हणून म्हणाय खातीर पळय धबधबी असं पीठ कशी जाव ते धबधबी जाव का पीठ म्हणून विशेषणान ताचे पूर्ण सोडून सांगा म्हणा धबधब म्हणा करता अशा इडली नाही येणाय नाही उदका पातळ तशी नाही म्हणून तशी उदक पशी पातळ उबा उल्लोचे केल्या जनाना चड जाले पर्यंत हे बा कसं उदक पशी पातळ उलयता म्हणून उदक पातळ ताजे पयशी पातळ म्हणे तसं एक नमुन्यांचे अर्थ ना उदक पशी पातळ उत्तर कुमारो उल्लोच्यान तो घटाघटी म्हणटा पळय उत्तर कुमार सो म्हणटाची तशी विशेषण दिवन ताका आनीक एक चंदाय खुर्ची गीत कितें भाशेक आमगे चमचमी रांदप जाल्या ना जाल्यार कसले रोयला आमगे माती बुशी गो देखून बरें जाता अशी आमगे माती बरी आसा कसले रोयल्यारी जाता हे पुराय सांगता म्हणटा तितले म्हणटाना कळटा विशय विषय सक्रे म्हण की गोड नाही गोड असं म्हणटा पळय सक्रे पशी गोड असं म्हण तेश बरें चंदाय म्हणचे आमकां चिके आकड केरळ चिके लागीं ना हांगा आमकां मंगळुराक केरळान तो मेगेले भयणी केरळांत येयलेली तशी केरळांत देखून आयली ती मस्त काळा नंतर येवचे म्हणो आमेगेल बाबणे बैसून आशिल्लींचे आयली गो केन्ना येयली गो तूं म्हण म्हळें रेंडे पत्ता बंदी आयली म्हण म्हणाली आमकां एक पटी आयकतना हांव सांगलें यो कसं गो ये लता कसं उलयत गो कसं गो आका नाही गो रेंडे अयो हांव तूं तेन्ना गाडी आयली 2 मिनटां गाडी म्हणून गो रेंडे पत्ता म्हण आमकां तें शब्द आयकतना आमी ते 2 अक्षरां नाकना ती सो पळय तसंच जावन तेन्ना पुराय हांसलींची हांव सांगलें लायक जालें गो तूं एक आयलें आमकां हांसूं मेळ्ळें पण हें एक शब्द आमकां भारी लायक जालें म्हण म्हळें मस्त आमकां न्ही तांकां फरक पडटा तांगेल फक्कन उलयतना आतां ती येवन वचून मागीर कळटा शिवाय वनिता एक भारी कश्ट तुका उत्तूल आना उत्तूल आना तुका कितलें आन हांव सांगलें अयो म्हाका एकलो आनो म्हाका तें जाण आना म्हण म्हळें आनी म्हळ्यार कसं रे म्हळें कडेर ब्रदर्स म्हळ्यार भावंड कितलो फरक आसता पळय उत्तूल आना म्हळ्यार कितली भावंड म्हणून तशें भावाक आन म्हणचे तुमी बाप्पयक आन म्हणटात बाप्पयक बापाच म्हणचे आमी आन नाक आमगेल फादर आन तुमी बाप्पय म्हणचे आमी बाप्पा म्हणटात स्वता बापयक बाप्पा म्हणचे बाप्पा आमी बाप्पा तुका ताज्या वयल्यान एक मज घडील सांगता साऊथ केनरा जाल्लो नॉर्थ केनरा चिली सौरीक पयले दिवस सीमंत पूजा उरता ताका बी तुमी फुलबंदे म्हणटा तेन्ना बशिल्ले तेन्ना ते होरतालागीक देड बसता
वय तो देड्डो ताका अरे ताका आपयले बाप्पा बाप्पा म्हणून हांगा आमकां तो बाप्पा कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमी स्वता बाप्पा एक आवय बापेन तो बाप्पा एक बाप्पा म्हणचे आं आणि बापून उरल्या रे वय ताका तागेलें नांव घेवन बाप्पा किंवा सान बाप्पा अशी म्हणची तशें तशी मॅरी कसं जालें आमगेलें मुंबय कर्नाटक आशिल्लें पयलें वय आणि तुमगेलें कसं केरळा कर्नाटक देखून त्या वाटेचे भाशेचे थोडे फरक इन्फ्लुएन्स आहे तशी कर न्हू ते शब्द तो दुसऱ्या जाताची अर्थ करच्या त्रास एक एक पण हांसो एकय त्रास एकय हांसो आनी तूं एक म्हळ्यार नाच जाता मजा येता तशें न्हय तशी पुरी पळय खंय वचपा सिनेमाक बायोस्कोप जशें मायन आनी पळय बायोस्कोपा वचचें तशी बायोस्कोपाक वचच्याक म्हणून भायर सरलींची तांणी आमी वचून येताची आमी येताची म्हण आमी भायर सरलींची वय गो तेन्ना मांवाक कसर रांदे करून दवरल्या गो म्हण म्हणालींची तेन्ना तांकां चिरडून भज्जी करून दवरल्या म्हण म्हणाली मेगेलची आव हो कसं उलयताच गो हें चिरडून भज्जी करून दवरची पळय तुमी न्हू सांगिल्लें मांवाक भज्जी म्हळ्यार प्रिती नाणेरांनी गूळ घाल न्हू तें भाजून दवरलां तें चिरडून भज्जी करता म्हण तें तशी दवरलां म्हण म्हणालें म्हळें पळय आतां तुमगेलें समा उतरलें गूळ हो एक शब्द ते म्हणला गूळ म्हणे चिरडून भज्जी करून दवरलां म्हळ्यार गूळ दवरलां म्हण म्हणलां पळय तांणी चिरडून म्हळ्यार तांणी सांगता तुमकां वच्ची गडबिडीक उल्लोचे गडबीड जाता जाल्यार अनर्थ कितली जाता पळवो म्हण म्हणालींची हांव सांगलें वय तें वय अब्बा म्हणून आतां आठयतना आतां आसत आतां नंतर रांदपाक बी कसं केलें म्हणून एक पंथ ह्या वटेचे विचारल्याक तिने वाघ केला म्हणा वाघ म्हळ्यार वय आमकां फक्त तो रानान फिरचो वाघ कशी मात्र नाल्यार एक थोड लोकांना सरनेम हे कसलें म्हळ्यार पळयलें रे तांणी बटाट्याचे तिखशे आमशे करचे ते एक जबरदस्त रुची उरतके तीक ते वाघ वाग म्हणून ताका नांव ताका कांदो कसलें घाल नाशीक अरवी कोत्तंबर घालून वागो बटाट्या वागो चाक दिवसाक पुराय हें करताची वागो पयले वाघ जेवणाक वाघ आश्चर्य दिसता वय 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 नंतर आतां पळय तूं सांगलें तुमगेल्यान अशी नांवाक आनी फरक जाता म्हणून वय तशी आतां एक साऊथ कॅनडा चिल्ली आनी नॉर्थ कॅनडाच्या सोयरीक जाली सोयरीक जाल्या पळय ते तांगेले फोन उलोवचे सुरू जाता न्हय वय सो तो फोनवर उलयत आसतना एक दिवस 2 दिवस फोन आयलो ना तेगेलो म्हण नंतर हाणें आनीक दीस फोन केलो तेन्ना कितें तुका राग वे म्हळ्यार तुका रागो ती पळय म्हाका संगीता बद्दल तितलं कांय म्हायती ना म्हळाल रे राग म्हळ्यार तिणें खंयची पद्या राग की तशें म्हणून तुमी खूब म्हणचे म्हणचे आमी ताका राग म्हणचे तें लाय जाता एक पटी हांवें एक पटी पळय आनी चड उलयल्यार म्हाका राग येता म्हणून आसा वय तुका तात्या व्हड राग येता न्हू म्हण मागीर बापणान म्हणून आसा तांणी राग म्हळ्यार तूं सांगें म्हण पद म्हणलें खूब रागाक म्हणून तशी हे बाम म्हणून म्हणटा तुमी गो म्हणचे आसा न्हय गो म्हणचे बामणाल नांव आनी काडूं ना बामणाल नांव आनी भाययाल नांव मामाल नांव पळय काडूं ना अशें काडूं ना पळय आमी पळय कशें पळय पळय इतें आयकली वे हांगेताची तशी आतां तांणी जाल्यार बायलांक नांव काडप पयनाचे वय गो हांगे गो एक वय गो तुगेलो अम्मा पळय अशी म्हणटा अशी वे नामले पక్కనే आतांचे न्ही आतां पुरो ग्रीन टायम म्हळ्यार कडेन रे बामणांकची चेडो आन म्हणटा आना म्हण म्हणटाची असो अशी चंदायर आसल्यार पुरो म्हण दिश येता आतां तितले आमगेले आमी पुरे पळया इतें आयकलें वे आमी म्हणलें पळया वय तुमगे गचो वनिता तो उत्तर कन्नडा रागच पळय आयकल्यार खुशी दिसता तुम्ही अप्रूप आयकचे ते तुम्ही म्हणटाचे आमगे उत्तर कन्नडा आयकल्यार खुशी दिसता आमकां तुमी दक्षिण कन्नडा लोकांक कोंकणी पळय कितलो चंद उलयता आनी म्हणून अशी अप्रूप आयकत न्हय आयकचे न्हय पळया पळया म्हणलें हांव तुका
मी धाकलो नातू तो सान आशिल्लो तो स्कुलाक LKG की वतना ते टिचरान पुराय निंबूच आसना नालें नांव कसलें सांगलें मागीर आज्याल नांव कसं म्हणटा पळया कामत म्हण पळय पळया कामत म्हळ्यार कसलें म्हणून सांजेचेर डापूचें वतना निमगेल काय आजचें नांव पळया कामत काय हें एक नांव आसवें म्हण निमगेल काय तेन्ना तीन म्हणलें की मायन म्हळें पळया पळया म्हणची नवें ताक पाप चेडवांक गोतना पळया कामत म्हण म्हणलें ताणें म्हणून वनिता कशी चिरडून ते माथ्या उरता पळ गो आमकां माथ्या वचत की वय तन तू त्याच खात्री म्हणजे चेडो मुखार विचार करून लोक विचार कोण फटक नाही माते वता समो माथ्या गेले मरे देवना त्या माथ्यान तूं गट्ट आसता ताका तांगेले छंद करून उरलो का म्हणून एक गंमत गेले अशें सांग. आता अनेक भाशेचे वैविध्य म्हण केल्या उडगास येता. आता हुबळी बेळगाव हे उठून महाराष्ट्रा बॉर्डर आशिल्ली गांवां त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीचो प्रभाव त्या भाशेन मस्त येयलो उरता. एक पण बेळगांवचे दिपण आमगेले कुमटे गांवां आयले नंतर तांकां पयले दिवस उठो सामान विमान ते हॉलांत तयारी करून दिवका न्ही ते म्हालगडे दारले बट्टू घरचे गेल्ले तयारी करून दिली. तदनंतर ಒಟ್ಟು सामान समजनवे की तुमकां आनी कसं जाय म्हणून विचारलें ना त्यांनी ಒಟ್ಟು असा समय जाय म्हळें. हांकां समय म्हळ्यार कसलें कोंकणी शब्द काय गुतना समय हे हिंदीन ते आयकल तांणी वेळ टायम समय म्हणटा म्हणून म्हटल्यार तुमी जाय तितलें घेया म्हळें जाय तितलें आमकां एक पुरो खंय आसा म्हळें कितें आता समय खंय आसल्यार कसं की हे दुसरें कन्फ्युजन तांकां न्ही तुमी कसं म्हणटाचे काही ना आमी त्या वा ती पुराय हाडल्या समय एक जावका म्हळें हे दिवली समय म्हणटाची ताणी गडबडीन समय समय म्हणलें भितर कळना अशी कोंकणीची उठलो कमी जाल्यार भाशेन तूं भाशेन पळय देची चेडवण जाल्यार ते शब्द कसं म्हण आमकां कळना. आता तू म्हणलें म्हणके आमगेली विशेशणा भितर पळय एक चिरडाक गुडांबडसो म्हणटाची तो चेडो कशें म्हण आमकां चित्र राबता पळय गुडगुडांबडसो म्हण म्हणटाना आनी एक कस गो भाल्लो काक्यांक सुतिलें म्हणके म्हणून भाल्लो काक्यांक कसं की पळय चेडवांक अंडीन बसोन चिमगे चेडू कई कसं गो हें म्हण तें कसलें म्हणचें गो तसं पक्कनी आमी दवरलेलो कसलें सामाग्री आमकां मेळ्ळी म्हण जाल्यार एक भाल्यो काक्यान सोदीत कसं तुवें दवरलेलें म्हण तशें कशें तेका एक मंडी बी आसा कोंकणीन तो हांडीर धरल्या हंडी गांवभर भोंवते हांडीर चेडा धरून गांवभर भोंवची काय मगे चेडू कई म्हणून एक पाटी आमकां प्राय तरेशी जेवचें आसा दोळ्याक कन्नडाक घाल्यार मुगेल कन्नडाक ना तुमी मागीर दोळ्याक दवरना म्हणून सांगल्यार मागीर माताय वता न्ही आतां तुमी प्राय जालेली म्हणपय आमी वयस जालेली पळय आमी प्राय जाले आमी पळय कापी पित्ताचवे केन्ना जेन्ना पिवप म्हणचे कापी पिवपाचवे आमी पिवप कापी पित्ताचवे तशी पळय तेंचे ते ಸ್ವಲ್ಪ केरळाचे पिवप तशें पळय बोणचे मस्त आसता आमी केन्ना पिवप पंच म्हळ्यार असेल कसलें वायट ड्रिंक्स आनी पिवप म्हणटात ताका ह्यो ताका जोर पिवप बरें म्हणटाले तशें केन्ना फरक मस्त आसा. आनी तुमी आमी उपीट म्हणटाची आमी रुलांव म्हणचे आनी ताका घालचो कांद्याक पियाव आमी आमगे वाटेन कोणी लग्न जावन नायल चिल्ल्यांक चाळोवचे आजी पियाव घालून रुलांव केला हांव नवीन शब्द शिकताय त्यामुळे तांकां एक चाळोवचें बरें जाता आमकां तो कांदो तें बरें गतना आमकां बियाव तेंच पळय आनी खंयचे आतां गवा पिठाक गुळी म्हणटाचे आमी तुमी खंयचे लड्डू म्हणचे की उंडो म्हणचे उंडो ते लग्ना वेळ करता पळय ताका लड्डू म्हणचे त्याच नंतर गट्टी बुंदी लड्डू वा बुंदी लड्डू आणि अशी गवा पिठाची बी करता मग तूप घालून साखरे पिट्टी घालून ताका आमी गुळी म्हणचे गवा पिठा गुळी चुरमुंड म्हणचे आमी चुरमुंड ताका बी उंडो म्हणटा की गोम पीठ साखर तूप चुरमुंड म्हणचे ताका उंडोची
कळवे तुका लाई पिट्या उंड उंड्यांचं मस्त असं तिळा उंड, तिळ्या उंड तिळा लड्डू अशी लड्डू निवडा लाडली म्हणजे. तशी त्यानंतर ती कडगी पळापणसा कडगी म्हणजे आम्ही. जीव कडगे हा जीव तुम्ही पाळा पण पळापणसा कडगी म्हणजे मग ते झाडाची जाती नाव का पळापणसा म्हणून नाव. पळापणसा कडगी म्हणजे आमगे वाटी मांच पण असं म्हणा नाही कसं माय ते नाही हे आपले जीव कडगे फोडी कडगी पण जात सार काही तर म्हणजे जीव कडगे आमका पळापणस आता चेडवांक पटक नाही हे बी ना ते तोंडान तू कळना फोडी कडगी म्हणजे. पण खरे तर का पळापणसा कडगी म्हणतात. त्यानंतर अशी अनेक शब्द असायची ना मस्त सबा मस्त असतं उलयत उलयत नेव का उलयत उलयत नेव कशी आहे तेची जाऊन तुम्हाला आता पडे दीग लांब तुम्ही कशी म्हणते आंबी लांब सचिल्ली म्हणजे आम्ही दिगी आणि मोठी असा म्हणजे तोरी असं आमसाणी का चिंचा म्हणजे आम्ही नवीन ऐकच आम्ही चींच तुम्ही ताका चींच चींच म्हणजे नाही चीन्स म्हणजे परफेक्ट चीन्स आणि आम्हाला बाबाळे म्हणता चीन जाल्यार आमसाणी चिंचंबा किंवा कोणी की बेगीन रोगावर बसल्यार आमसाणी चड कालेशी दिसत गो आमसाणी पळय म्हणटाची अशी तोंड गांठ गेल्यार आमचाण केलें तोंड त्यांना तुम्ही आमसाणी म्हणता की त्यांनी बी चिंचाण आमशे ना 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 त्या आमशे आमशी तोंड कोण बसल्या पळय म्हण म्हणतात इकडे म्हणे कडू शेष म्हण चिंच असे अनेक विशेषण हे ते मस्त आमगे कोंकणीन तो जाली म्हणून ना कितकी उलयत उलयत कितली की आता आम्ही दोघं लोक असायची एक 4 लोकांनी बसल्या रे कितले शब्द आम्ही हांगा ओटो करत आशिल्ले कितकी तेका तरी आज आमगेले पळयतले वीक्षकांक अशी आमगेले आयकना पळय आनी इतली याद येत कितकी तांणी ते कॉमेंट्सान घाल्यार आमगेल बी शब्दाचे भंडार चड जातले तुमकां कशें दिसलें म्हणून हे मुद्दाम कॉमेंट्सा घाला आमगेल बी तुमगेल बी म्हणा आमी आमकांय तुमकांय अशी डिफरन्स मस्त मस्त इतले डिफरन्स तुमगेल्या उरतले ते शक्य आशिल्ल्यान कॉमेंट्सा घाला आणि इतले आमगे कार्यक्रम आयकल्या बद्दल अनेक अनेक धन्यवाद.